गुड मॉर्निंग, कशें आहाय सगळीं? गुड मॉर्निंग मडगो. हाय, गुड मॉर्निंग. येते पास येते तुमकां चल आमच्या बरोबर या ये. मागीर आमी विशालान गेलीं आनी थंय आमी थोडो मातशें क्लोथ्स चोयले, क्लोथ शॉपिंग केलें आनी थोडी ग्रोसरी जाय आसली सो तेय घेयली. ग्रोसरी म्हळ्यार कांय ना, चड कांय ना, बिस्किट्स बी जाय आसलेले, कांय आसना सो ते घेयले. आतां वयताय घरा ना मारगांव वयताय आनी तीं मेळटाय. चा मडगांवसून पावलीं आनी मडगांव थिंग सांगलो ना मडगांव येता म्हणून. थिंग शूट करपा वयताले उगडास गेलो फोन हातींग थिंग कोण झगडों लागोली आनी तेंक चोयता म्हळ्यार तेंकां चोवपा वयलीं हांव आनी तें आनी शूट करूंक पावलो ना. सो मागीर मडगांवसून कितें घेवपा जाय तें घेयलें आनी आमी डायरेक्ट घरा येयलीं, जेयलीं आनी हात मेळटा तुमकां. आनी आयज आमगे वेलंगीन सायबिणी कॉपेल आहा आमगे थिंगा सो तेज्या आज वाडी एक्चुली काल जाली ती, सगळे कडेन काल जाल्या आनी आमगे इगोर्जिको पासून काल जाल्या. सो आमगे कपलाको सेलेब्रेट कोताय ते 9th फेस्त जाता आनी आयज वाडी. सो आज दाखयता हांव कितको सेलेब्रेट कोताय ती. आनी जायते मिलाग्री देखून जायत्यो जाताय सायबिणी फेस्ता दीस आनी त्या दिसाकूय दाखयता तुमकां कितको पालकी काटाय, कितको तेगे आल्लो ते कपलाक वसोन ते कपलाक वताय तें. सो मागीर मेळटा तुमकां. आतां वयताय मिसा आनी मागीर थिंग दाखयता तुमकां शूट करून कितकोन माडी सेलेब्रेट कोताय ती. आमची आवयचो भावचो चडोवपाक फाल्यांतल्यान आमी 9 दिसांची तयारी करतले आनी पुर्वेक आमी तयार जातले आनी आयज जावन आसा फार्म ही पुर्वेचें हे फार्मा समयार आमी केरीत भाशेन हे बोंदेर हो गांवठो आमी चडयतले हे गांवठो पुणायता आमची सायबीण माय देवा मुखार दोयती बंद जाल्या चोडवंडाराची आवय जाल्या बरें काम प्रदान तिणें केलां म्हणून ती पुरो आमी समरोमताना तेरीत भाशेन तिचो आशिर्वाद आमच्या जिवितान एकदम गरजेचो आमचे खातीर तितू लागीं मागता आनी आमचेर आशिर्वाद ती घालता. म्हणटकूच होच आशिर्वाद तेरीत भाशेन आमी ह्या 9 दिसांक आनी आयच्याय दिसाक फामाच्या दिसाक आमी मागुया. सगळ्यांक आमकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण, सगळ्याक आमकां बरी खुशालकाय फावो कर म्हूण, ह्या संवसारांत आमी जियेताना एकामेकाच्या मोगान शांतीन समजिकाय जिवंक आमकां सगळ्यांक कुर्बा दिवं. तेच भाशेन हे ल्हान आमी मॅप घडून हाडला पेर सरावलीचे मॅप तेच भाशेन ही आमच्या वाड्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. त्या वाड्यांत आमी जियेताना भावपणान आमी जियोया, मोगान आमी जियोया. हेंच करूंक त्या देवाचो आदार आनी कुर्बा बोड आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस
हांवें चोय मिसासून बीन ड्रेस बी चेंज केलो आनी आतां हांव विडियो एंड घेता. कोणाकू विडियो चोयताय तांकां कोणाक मिसा बी येवपा जाय नोयनाचे आमगे वेलिंगन सायबिणीच्या जाल्यार हे पेस रावलीन जाता सुको पाट म्हणटाय थिंगा. सो मिसात 6:30 सायन्सा 6:30 आनी एवरी इयर तिर्स जातालो. तिर्सांनी मागीर वेलिंगन सायब नवेरा मागणे. ह्या वर्सा फर्स्ट टायम तेणी मीस केला. फूल नवेन मीस करता आसतलें 6:30. सो कोण येवपा जाय जाल्यार येवपा जाता. आनी मागीर फेस्ता मीस हांव केदों तें कितलें टायमींग बी सांगतलें. आनी तेंगे जेवणूय आसोता वेलिंगन सायबीन फेस्त जाता 9 तारखेर आनी मागीर रोखडें जेवण आसोता. तें मातशें अशें करून न्हू गरीबांक आनी कोणा जाय तेणी जेवणां वचपाचें आनी तें जेवणा देखून कोण आनी एक पाट सांगलो तेणी थिंगा वेलिंगन सायबीन थिंगा कोण गिडपा जायनासलें तें जेवण जेवन तेको बरो जालो तेगेलें मेरिकल जालोलें. सो जायती मेरिकल जाताय. कोण पावना तांकां हांव विडियो कोतोलें तुमी तेजेर चोवपा जाता आनी कोण पावताय तेणी येवपाचें. सो मी विडियो एंड कोता. लायक जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. टील देन बाय, टेक केअर, लव यू, मोग आसूं.